नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 7 विरोधी आमदार विधानसभेत एका दिसा खातीर सस्पेंड. पयलीं 2 दिसांक केल्ले. निषेध म्हूण काळे कपडे घालून मणिपुराचो विशय चर्चेक घेवंक बोवाळ. तख्ते घेवन सभापती मुखार घोशणा. सपोर्ट करूंक आदी विश्वजिताक घेराव. उपरांत जिता म्हऱ्यान पावले. विजयाचो जिताच्या मायकार मणिपूर मणिपूर म्हूण बोवाळ. मार्शलाचे कॅप काडून जिताचे तकलेक पेपरूय काडून घेतलो. विधानसभेंतल्या भायर केल्या उपरांत विरोधक सभापतींक मेळ्ळे. ये प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन जे आले फ्रायडेच्या दिसा स्पीकर सर why is this not listed how important एक मिनिट आज तुम्ही घेऊ शकना. तुमका घेवपा आसा जाल्यार तुम्ही शुक्रारा घेवपा येता. तुम्ही प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्यूशन घेऊ शकता. स्पीकर सर बीबीसी तुम्ही केन्ना घेवपा येता? शुक्रारा घेऊ शकता. शुक्रारा घेवपा शकता. तुम्ही शुक्रारा घेऊ शकता. ते दिवपाचे काय ना दिवपाचे आम्ही ठरयतले. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. संकल्प बामणकर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Various fatal incidents have been reported. श्री Benji Vegas. The step government intends to take restricted entry. अरे वाचता तरी स्पीकर आणि सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. सगळे पेपर उडयतात स्पीकर सर आणि सभासद करता तुम्ही भायर चलात. बॅन देम स्पीकर सर दे कॅनॉट भायर काडटा बॅन देम वन इयर स्पीकर सर वन वीक बॅन स्पीकर सर 1 वीक बॅन झाला. त्यांच्यानी हांगा येऊन म्हाका पयलीं म्हटलं मायक काढलो. तुझा जिरोवर हे रॉंग न्हू. म्हाका वाचपाक झिरोवर मेन्शन करता. हे रॉंग सर. स्पीकर सर म्हाका सांग त्यांची ते ड्युटेर आहा त्यांचे कॅप काढून माझ्या तोकल्यार घातले. कितें हे त्याचे कॅप काढून माझ्या तोकल्यार घातले. पेपर काडटात उडयतात. कितें करता स्पीकर सर आमकां अशें चलचना स्पीकर सर आम्ही हे स्पीकर सर कोण कोण आशिल्ले हितून त्या सगळ्यांची नावां घेवपाची गरज आसा आणि तुम्ही कितें एक्शन घेता हे हांव जाग्यार सांगता. जाल्यार फाल्यां सगळे स्पीकर कोणाक मारतले ते मागीर कितें करप? श्री वीरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभाघरांतल्यान सस्पेंड करप. अंडर 289. सरकारा आड आवाज काडटात म्हूण आमकां सस्पेंड केल्यात. विरोधकांचो आरोप. मणिपूरच्या हिंसाचाराचेर आमी शुक्रार मेरेन कित्याक वगी रावचे काय म्हूण प्रस्न. सरकाराक शिक्षण आनी पंचायत खात्याच्या डिमांडाचेर चर्चा नाका म्हूण खंय आमकां सस्पेंड केल्यात. विजय उलयलो. युरी म्हणटा सरकार विरोधकांचो आवाज चिड्डिता. स्पिकराच आयज घेयना म्हटल्यार एवरी टायम सांगलेलें आसा की हो स्पिकराचो सामको बायस जाल्लो आसा. ताका पडलेलेच ना ऑपोजिशन कितें करता ऑपोजिशनाचे कितें पॉयंट्स आसा ते घेवपाचे. आमकां सांगला त्या रेजोल्युशनान फकत स्टेट गव्हर्मेंट आणि युनियन गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवचे लोकांक एकठांय करचे आणि जे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कितें मोठे आहाय ते सेव करचे म्हणून. मेन 2 दिसांच्या डिमांडान ऑपोजिशनाचे तोंड बंद करप तांकां भायर दवरप हे सरकाराचे कॉन्स्पिरसी आहा ही तर साजिश आहा. ही जी म्हाका दिसता ही हुकुमशाही वी वेंट डे टू प्रोटेस्ट बट दीज पीपल ओनली वॉन्ट टू बॉम्बार्ड विथ इव्हेंट्स. वी वर प्रूविंग दॅट दिस NEP ऑल्सो दे हॅव सेलिब्रेटेड 3-year इव्हेंट विथ NEP. इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. विरोधी आमदारांनी विधानसभेत कितें केलें तें तांच्या लक्षात आयलां. तांच्यांनी आपल्याकडे येवन चूक मान्य केला म्हणून सभापती सांगता. तांचो प्रस्ताव आयल्या उपरांत सभापतीन तांचो सस्पेन्शन वेळ कमी केला. पयलीं 2 दीस सस्पेंड केल्ले ते आतां 24 वरांचेर हाडला. फाल्यां 12:30 उपरांत म्हळ्यार प्रश्न उत्तर काळा उपरांत सस्पेंड केल्ले विरोधी आमदार विधानसभेत येवंक शकतात.
अनुदानित हायस्कुलांक डोनेशन दिवप बेकायदेशीर म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत डिमांडाचेर जाप दितना उलयलो. अनुदानित स्कुलांक सरकार 100% अनुदान दिता, तरी खुबशीं स्कुलां पालकां कडच्यान डोनेशनाच्या नांवान पयशे उखलतात. मात भुरग्याच्या फुडाराच्या भंयाक लागून कोणूच कागाळ करपाक फुडें येना अशें म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन स्पीकर सर कंप्लेनूय आसा की थोडे जाण PTA म्हणून पयशे घेता, थोडे जाण ट्रान्सपोर्टाक म्हणून पयशे घेता, थोडे जाण मेंटेनन्स फी म्हणून पयशे घेता अनऑफिशियली. कारण 100% जेन्ना गव्हर्मेंट ग्रँट दिता तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन मेळचें टील 12वी पर्यंत. म्हणून तर स्पीकर सर सरकार अशा पद्दतीचो सगळो खर्च जो आसा हो गव्हर्मेंट स्वता करता. आणि म्हाका दिसता स्पीकर सर अशा पद्दतीन ज्यांच्यो कंप्लेनी रायटिंगान जर आमकां कोणी जे गव्हर्मेंट ग्रँट दिता आसतना जर खंयचे स्कूल जर पयशे घेता आसत जाल्यार इन फ्युचर सुद्दां रायटिंगान आमचे कडेन कंप्लेन दिवची म्हाका खबर आहा. कारण ते भुरग्याचेर आपल्या कितें तरी अन्याय जायत म्हणून स्वताहून डायरेक्ट कंप्लेन दिवपाक पळयना. बट म्हाका दिसता की ग्रँटीन एड 100% घेतल्या उपरांत तांकां पयशे घेवपाचो रायट खंयच्याच मॅनेजमेंटाक उरना. कारण 100% ग्रँट्स ह्या ताज्या स्कुला चलोवपा खातीर आमी दिता. जायरात दिनासतना कामगार घेतिल्ल्या 384 खाजगी कंपन्यांक कारणां दाखय नोटीशी. मंत्री बाबुशाची जाप. गोंयांत खाजगी कंपन्यांनी 50% कामगार भायले. सरकाराक गोंयकारांची एलर्जी म्हूण थळाव्यांक रिजर्वेशन जायना. विजयान सरकारी डाटा काडलो. सरकारान कंपन्यांक डाटा दिवंक सक्ती करची. मुख्यमंत्री म्हणटा चल्लां. वॅकन्सी नोटिफाय करप सक्ती करूंक खंय कायदो हाडटा. मंत्री म्हणटा की देर इज नो पॉलिसी टू कलेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा. म्हणटकर हाजे वयल्यान स्पीकर सर म्हाका अशें दिसपाक लागता की तुमी अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करपाक सिरियस आसात काय कितें. म्हळ्यार 2397 तांणी डेटा शेअर केल्लो आहा. तांणी सांगलां की ते 1,959 लोकांक तांणी नोकऱ्यो लायल्या. तातूंतले 50,861 गोंयकार आसात आनी 50,098 नॉन गोवन्स आसा. स्पीकर सर हाचो अर्थ कितें की गोंयान जे इंडस्ट्रीन काम करता तातूंत 50% लोक भायले आहात. It is mandatory that the private companies basically advertise their posts. 384 show cause notices from the year 2017 till date, as far as the people who have not basically advertised, and in fact they said that they will comply with as far as the guidelines are concerned. थोड्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डेटा मागलो तेच्यांनी 319 कंपन्यांनी दिलो, उरलेल्या कंपन्यांनी दिवंक ना. ताजें एक म्हणणें बरोबर आसा. देर इज नॉट अ कंपल्शन. म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटांनी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें. एक म्हणजे कंपल्सरी डेटा लागीं करपाचें काम आमी करता. सदानंद शेट तानावडेन गोंयचो राज्यसभा खासदार म्हणून राज्यसभेत सोपूत घेतलो. तानावडेन मराठींतल्यान सोपूत घेतला. विनय तेंडुलकराचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत तानावडे बिनविरोध राज्यसभेचेर पावला. आमदार ते BJPचो प्रदेश अध्यक्ष अशी वेगवेगळी जबाबदारी सांबाळिल्ल्या तानावडेची नवी इनिंग सुरू. गोवा श्री सदानंद शेट तानावडे. मी सदानंद माळू शेट तानावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. मध्यानरातीसावन दर्यांतले नुस्तेमारीचो सीझन सुरू जालो. नुस्तेमारी मंत्र्याच्यो नुस्तेमारांक शुभेच्छा. नुस्तेमारी बंदी काळाक पाळो दिवन नुस्त्याच्या उत्पादनाक हातभार लायलो म्हूण ताणें नुस्तेमारांचे उपकार मानले. तेवटेन शापोरा जेटीवेले नुस्तेमार म्हणटा व्हांवन आयिल्ले रेंवेच्या सँडबाराक लागून सीझन सुरू जावनूय बोटी घालूंक मेळना. सरकारान खंय लक्ष घालचें. फिशींग बॅन जे आमी सरकारान डिक्लेअर केल्लें तेन्ना सगळ्या ट्रॉलर ओनरांनी
फिशींग एक्टिविटी करणाऱ्यांनी बऱ्यापैकी बॅन पावलें म्हणून तांकां हांव शुभेच्छा दिता. तेन्ना हे बॅन दवरल्या उपरांत जे उद्देशान बॅन दवरता तेंचे ब्रिडींग टायम म्हणून तो ब्रिडींग टायम सिद्ध जाता आनी ब्रिडींग जाल्या उपरांत येता त्या एका सिजनाक बऱ्यापैकी तांकां कॅच आसतली. इतले मजगती शापोराचे नुस्तेकार सीझन सुरू जावनय सुक्यार. जेटी कडेन रेवेच्या सँडबाराक लागून त्रास, सरकाराक सांगून जाले म्हूण पिकार. इतकी वर्सां आतां मागता कितें तरी करा सोल्युशन, कितें कोणूच आयकना. म्हयनो भर आतां म्हाका दिसता सप्टेंबर सोंपतलो, तितक्यात त्या सगळे विशय हा बोटी चालू जातले, हांगा येतले कितें आहा ते आमच्या ग्रावंडार सगळे घेवन ते वयतले. आमी कट्टी आमच्या हातीन कट्टी न्ही मागीर एटलिस्ट एमपीटीचे तरी हाडून उचका कमी रेती रेंव काडा थंयसरली, ती सुद्दां कोण कांय गजाल करता. कांय हालचालूच आयज आमकां हें नसतांचें तें सांगलें आमकां धोको बांदता. सुविधा गेली आमची, कोण येयली आनी कोण एमएलए ते आमच्या फिशरीज मिनिस्टरान सांगलें, आमी ताका सगळीं लेटरां दिलीं, सगळें दिलें. म्हणजे तो नैसर्गीक येतो वर्साच्या वर्साच्यान स्टील सेटल जाता रेंव आनी ती जाल्या उपरांत वर्स आतांय काडल्या उपरांत मागीर फुडें जातलेंच. पूण तेतूंच्या तितून तें करून घेवपाक जाय. आमी कॅप्टन कोर्टाक बरयना आनी तरी मागता म्हणजे जाता तितके बेगीन अशें करचें, कारण सरकाराच्यो कसल्योय जी खंय पयसो येता फायनान्शियल इम्प्लिकेशन हें प्रोसेस फॉलो करचो पडटा. नुस्तेमारी सीझन 1 ऑगस्ट सावन सुरू जाता खरो, मात थळाव्यांचो नुस्तेमारी सीझन 2 दीस आदींच सुरू. मोटर बसयल्ली वडी घेवन नुस्तेमारी बरे प्रमाण सुंगटां पडल्यात म्हूण बाणावलेचे नुस्तेमार खुशी. आज बरें सुंगटां पळय, 1.5 टन 2 टन सुंगटां पळय. ओके. जनावरां दिते आनी गैरो मातशें राफ दिसतालो मातशें. आनी नुस्तें सुंगटां एक्सपोर्टूय जाताय? एक्सपोर्ट जाता, भायर वयता. भायर म्हळ्यार? भायर म्हळ्यार बेंगलोर ते सायडीन. गोंयचे भायर वयता? गोंयचे भायर वयता. सुंगट चडशें भायरूच दिसता न्हू, गोंयचे भायर वयता? हय ते गोंयचे भायर घाताय न्हू. गाडी भायर आमी एजंट आहा म्हणजे ते भायर धाडटाय फोन. प्रुडंट देव एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. Morning Mantra. Happy heart, healthy life. टॅक्सी ऑपरेटरांचो जुंता हावजांत येरादारी खात्याचेर मोर्चा. डिजिटल मिटर, उबर टॅक्सी असले इश्यू घेवन ते संचालकाक मेळूंक गेल्ले. संचालक नाशिल्ल्यान असिस्टंट डायरेक्टरा मुखार निदर्शनां. तो म्हणटा सरकाराच्या कानार घालां. दाबोळे येलो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटरांनी फ्लायटी मोपा डायवर्ट जातात म्हणून इश्यू केलो. टावट्सांचे नांवान कागाळी. मिटर आनी हेर इश्यू घेवन टॅक्सी ऑपरेटर्स येरादारी संचालकाक मेळपाक जुंता आवाजार, मात संचालक नाशिल्ल्यान उपसंचालका मुखार बोवाळ. एका वर्सान त्या मिटराचे रिन्युअल करचें पडटा. आतां मिटराक ताका सीम कार्ड आहा, सो 2 सीम कार्डां प्लस तेंची सर्वीस चार्ज आहा, सो ते टोटल तेंचे सर्वीस चार्ज 4000 कितें तरी जाता. सो दॅट ते ब्रेकअपय तांकां गेले फावट सांगलेलें. आतां तेजो मुद्दो असो आहा की तुमची जेन्ना सगळी सिस्टम ऑपरेट ना तेन्ना हो मिटर तुमी रिन्युअल बंद दवरचें म्हणून गाडये वासींग घालचें. आतां हें तेणी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आमकां आनी तें रिप्रेझेंटेशन आमी गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्लें. सो गव्हर्मेंट सायडीच्यान आमकां कांय डिसिजन येवना आनी हेजेर ते आतां डिमांड आहा तें आमचो गाडयो पास कर म्हणटा पळय तें जावसर आय कॅनॉट टेक, माय डायरेक्टर हॅज टू टेक डिसिजन ऑन दीस. टॅक्सीवाल्यांचो सरकार आनी खात्याचेर फोग. मीटर ऑफ ट्रान्सपोर्ट तो कोण राजेश सातार्डेकर पळय म्हणटा तो हांगा केन्ना आमकां केन्नाच अवेलेबल आसना. पब्लीक सर्वंट एज आमचे तर कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो मनीस तर हेड जाल्यार हो केन्ना आमकां नासना. येयला म्हणून कळ्ळें की तो पळयता. एकदां तर आमी अक्षरशः आमी आसतना आमी ताका मेळोंक सोदता म्हणून ते पळयता. पूण आमचो इतलो डिमांड आसलो जो पळय आमकां मिटर आमच्या तकलेर घातला ते मिटराक कांयच ना, हेचे कडेन पायलट रूम ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, तेजे कडेन वर्कशॉप ना, कांयच ना. रिक्वेस्ट केला तुज्या ह्या मिटराक कांयच ना. तेन्ना आमचो रिक्वेस्ट इतलो आहा तुजो प्रोसिजर जाता तेन्ना हावरी हे तूं जेन्ना करतले तेन्ना आमी फी फारीक करून तयार आहा. पूण कशी आतां जी आमची भुरग्यांची आमच्या भावाची टॅक्सी भावाची परमिटां किंवा ऑथरायझेशन जी पेंडींग उरल्या ती आमची तुवें रुजू करून घेवची आनी आमकां तें हें करून गाडी चलोवंक दिवची.
मजगतीत दाबोळेचे फ्लायट्स मोपा डायवर्ट जातात म्हूण येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो इशू. टावट्सांचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी. आमची दाबोळे एअरपोर्टावरली फ्लायटां जी 90 आसली ती 45 जाला आनी इंटरनॅशनल फ्लायटां जी आसलेली ती थंय डायवर्ट जाल्या पळोवपा. खरेंच आमकां आतां घेवपाची गरज आसा. तितूनच हो आमकां एक गोवा मायल्स हो एक व्हडली कीड आमकां हांगा लागलेली आसा. ती तेणी आनी आपले रेट चार्ट हाडून हांगा दवरलेले आसा, भायर लायलेले आसा. भितून ते सॉलिसिटींग करतात, भितून कस्टमराक ओडून हाडून ते बसयता. कित्याक आमकां गेल्या हितून ज्यो ट्रिपी जाताल्यो त्यो ट्रिपी आतां सध्या जायना. आमकां कायदो हातीन घेवपाक मागीर रस्त्यार बसत नाजाल्यार कितें करता आमी कशा भशेन एज्युटेशन करतले पळय तेजो मागीर कळचें बसून ना. तुमकां इतलें सांगता तो हायजॅकर ते म्हणजे ते टावटींग ते बंद जायना जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतले. हें पयलींच सांगलेलें आसा की आमी जेन्ना पळय हें करता मागीर आमकां दोश दिवपाचो ना. आमी प्रत्येक टायमाचेर आमी पुलिसेक सांगलेलें आसा की बाबा हें जें आसा पळय हें तुमी ताबडतोब बंद करचें. जर आतां आयकना जायत जाल्यार मागीर आमकां आनी दुसरो काय उपाय सुचना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी विक्रम नायक. विधानसभा संकुल आतां डिजेबल फ्रेंडली. 10 दिसां फाटीं थंय गेल्ल्या विद्यार्थ्यांतल्या दिव्यांग भुरग्यांक त्रास जालो म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ताची दखल. विधानसभा संकुलांत यो वच करतल्या दिव्यांगां खातीर आतां खासा वेवस्था. व्हीलचॅरय दवरल्या. सभापती म्हणटा आदीं हो इशू खबर नाशिल्लो, कळटनाच जाग्यार घालो. हाजे पयलीं अशें केन्नाच विशय आयलोच नाशिल्लो. पण पयलीं जेन्ना कांय डिजेबल भुरगे आयिल्ले आनी त्या संदर्भांत प्रेसा कडच्यान कांय जाणांचो विशय आयिल्लो की डिजेबल फ्रेंडली ना. त्यामुळे हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्लें की जितलें शक्य आसा तें करचें. आनी त्यामुळे थोड्यो गजाली ज्यो जितली करणे शक्य आसा त्यो केल्ली आसा. हांगासर तांच्यांनी जे रॅम्प्स आसा ते घातल्या. एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान भितर खंय सरता थंयसर एक रॅम्प घातला. तसोच लिफ्टी कडेन तांच्यांनी व्हीलचॅर हाडून दवरल्या. तशीच वयर जंय गॅलरीन जे व्यू गॅलरी आसा एसेंब्लीची थंयसर वता थंय तांणी एक रॅम्प घातला. आनी म्हाका दिसता सरकारान ही एक बरी गजाल केला. जेन्ना आमी हे तांच्या मुखार हाडले, सरकारा मुखार हाडले, तशेंच आमी स्पिकराकूय सांगलें की हे अशें एक भुरग्याक त्रास जाले. सो स्पिकरान तशेंच जे ऑफिशियल्स आसा जे ह्या गजालीचे जे रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स आसा तांणी हेजी दखल घेतली. तशेंच तांच्यांनी हांगासर हो जो कॉम्प्लेक्स आसा तो सद्या तांच्यांनी डिसेबल्ड फ्रेंडली केला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. BA LLB ॲडमिशनाचो इशू सुटलो. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या लेखी उतराक रेकॉर्डार घेतल्या उपरांत याचिकादार विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टांत याचिका फाटीं घेतली. 6 तारखेर जावपा आशिल्ली GU क्लेट ॲडमिशन टेस्टूय रद्द केल्या. तशेंच बार कावन्सिलानय BA LLB 30 सीट वाडोवंक बावटो दाखयला. The state government had in fact sought increase of seats from the Bar Council of Maharashtra and Goa. They have given permission for increase in 30 seats. So now the university as well as the state government has taken a decision that without touching these 180 students who have been given admission, a revised merit list will be prepared. And the students who could not get admission in this would be given admission, would be accommodated without dislodging the 180 admissions that have already been granted. And since our grievance was redressed, we have withdrawn the petition. What happened in that Goa University's notification? The earlier notification whereby all the admissions were cancelled and a fresh exam was to be conducted has been withdrawn. सरकारान गणपतीचे मुर्ती वेलें अनुदान वाडोवन 200 करचें म्हणून मुड्डेर खांडेपारचो मुर्तीकार प्रकाश च्यारी मागता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती बंद करात म्हणून दर वर्सा मागतात. तरी मार्केटांत POPच्यो मुर्ती पावतातच. माती मळपाक मशिनां आयिल्ल्यान काम मातशें खंय सोंपें जाता. तरी बाकीचो कॉस्ट वाडिल्ल्यान खंय गणपतीचो रेट वाडटा. गणपतींची तयारी.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे मुर्तीक बंदी घालची म्हूण दर वर्सा सांगतात, तरी त्यो पावतातूच. मुड्डेर खांडेपारचो मुर्तीकार प्रकाश च्यारी सांगता. मातशें आमी म्हणटात पण चालू आनी कशें तरी हांगा पावतात ते तरी आसतना मार्केटान येतात. येतात ते. एका गणपतीचेर अनुदान 100 रुपया, ते 200 रुपया तरी करपाक जाय. एका फुटाचो गणपती 1,500 वता. मातयेचेर बी अनुदान आहा सरकाराचें? मातयेचेर कांय ना, गणपतीचेर 100 रुपया. ते आमचे एक फुटाचो 1,500 वता. 1 फुटाचो. मशिनाक लागून माती मळप बेगीन जाता. मशीन येयला त्या मशिनाचेर बरें जाता मातशें काम. आतां तुमी मशिनान हें करता? आतां मशिनाचेर बऱ्या पडटा, मातशें बऱ्या पडटा. मनीस मेळटा, टायमूय वेस्ट जायना आनी मातशें मनशाकूय मातशें बरें पडटा. मनीस लागना न्हू, एकटोच लागता मनीस. पयलीं 2-3 जाणां माती मळपाक लागताले. मुड्डेर खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.